माझ्या घरच्या रेलिव्हंट सेक्शन जायनं प्रोटेक्ट इंटरनल पॉक्सो कसा एज अ लेजिस्लेटर what I know is that the onus is on the DG to prove that he is innocent. It is not innocent unless proven guilty. It is guilty unless proven innocent. So at the moment, there is enough grounds to believe that there is a guilty person who you have claimed. So apply this section and then we do. No, they victim na. Never happens. Political एक victim तरी ती पुढे प्लस टाकतात आणि they have to move on in life. आणि आमची सोसायटी तुम्ही जाणार ना पण ग्राउंड हा IT एक्ट सेम ग्राउंड हा तो ना एक लीगल सगळ्या लायकला इव्हन गोवा चिल्ड्रन ऍक्ट लायकला सेक्शन 8 वर होता सेक्शन 8 11 सेक्शन आपलं लायकलं पण आमचं मास्टर कॉर्पोरेशन ना कॉर्पोरेशन पब्लिक इज एक पब्लिक अपरायझिंग कित्याक जाता पीपल आर अधास्ट पीपल आर आउटरीच्ड that this thing is going and अशें दुसरे कडेन जाल्लें when it is organized. Here also there are indications that this is organized, that this is not a one-off incident. It's not one guy. It is not organized. Past 2 years. अच्छा 2 years. Not your fault. That is not your fault. But now that you know, you can apply the various sections of the POCSO Act. Let them fall out after that's not our fault. माझे बेगीन Inside them. it should be कित्याक तुमची credibility is at stake. I have spoken to your DG. I have told him otherwise this will escalate and become a national issue. आता ना there is national media in Goa. आम्ही राजकारणी आज doing here. By evening आम्ही हजेरी आम्हाला येतात सगळ्या so before that you get this done. You apply the sections. Nothing is going to go wrong. You apply them and then work on them. We are also working on getting your picture. It's not that we are doing our bit. We are trying our best. So, yeah, let us try our best. See, sir, it is just a matter of time victims will come, okay? But ताज्या बोळा भितर येतली सेक्शनाक आयल्या की फाल्यां तो बेरी वचून ताची बेल जावपाक जाय. जायना बेस आहे ना नॉन अवेलेबल हे पोक्सोचो एक्टूच तसो ना पोस्टो ना पोस्टो जावना नी या ऑलरेडी सेक्शनाक आयला. ही सेक्शन पोक्सोची आज मेरेन आज आता ना पोस्टो आता लावना नी काल तांच्यानी एफआयआर आता पोक्सो लायता नी तुम्ही. हांव त्याच खातीर की एक गोंय बरोचें पसरलो की कुडचड्याचें नांव पेड्ड्यार आनी कुडचड्यार जी रुलींग पार्टी आहा ती बलात्कारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. हे रुलींग पार्टीचे लिडरशीप प्रेशराचेर केस डायल्यूट करपाक एक एटेम्प्ट चालू आहा. गोवा एटेम्प्ट असो जावचो न्ही. विक्टिमांचेर अन्याय जावचो न्ही. आनी रेलेवंट सेक्शन्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15 ही सेक्शनां लावंक जाय आनी द ओनर्स इज ऑन द गिल्टी टू प्रूव इज इनोसंट. हो कायदोच तसो आहा. हो कायदो ताणें एप्लिकेबल करूंक जाय म्हणून हांव आयिल्लो आहा. सरकार आज सांजे मेरेन बरें लायना जाल्यार हें एस्केलेट जातलें. गोंय कुडचड्यार येवपाक शकता. चलो कुडचड्या म्हणटलें जातलें. आनी म्हाका दिसता कुडचड्या वयल्यान ही बलात्कारी जनता पार्टी फकत शिकोवपाक लोक उबे जाता. हें जें कितें जालां ताजें इंडिकेशन अशें आसा की हे वन ऑफ इन्सिडंट न्हू. हो एक ऑर्गनायज रॅकेट आनी हे पयलीं आमी नेबरींग स्टेटीन राजूवाल गोवंडा केस जाता तसलोच प्रकार हो आसा असो दिसता. म्हाका ताजेर फुडें उलोवपाचें ना कित्याक विक्टीम्स आर इन्वॉल्व, देयर फॅमिलीज आर इन्वॉल्व, देयर social status, everything has to be protected. We have to be sensitive towards what we are speaking. But ओगीच म्हाका काम ना धंदो म्हणून हांगा येवं आनी राजकारण करपाकूय येवं. आनी हांव मागता कुडचड्याच्या आमदारांक की ताणें आपलो स्टँड सांगचो कितें तो. ह्या आमदारांनी येवचें पडटा म्हजो कलीग तो. हांवूय बी हांगा आमदार म्हणून आयिल्लो आनी मागीर गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट. हो आमदार इतल्या खातीर आयले कायदे आमदार करता आनी गोंयांत जे कायदे लागू आहा ते लागू सगळ्यात खर कायदो लागपाची गरज आहा. आमकां डीजीपी कडेन आमी हांगा उलयलो. डीजीपीन म्हाका अश्युरन्स दिला की तो हे सेक्शन लायतलो. आतां
सांगिल्लें आहा आनी आय एक्सपेक्ट द गव्हर्मेंट टू कीप इट्स वर्ड. इफ इट डजंट कीप इट्स वर्ड देन मागीर कितें तें आमी आयच्या दिसान जावंक जाय, इमिडिएटली जावंक जाय, एक वरान जावंक जाय. म्हणून पळवाट एक्युजाक पळवाट दिवंक जायना. एक्युजाक भरपूर पॉलिटिकल कनेक्शन आसा हें क्लियर जाल्लें आहा. आनी BJP इतली लेवलाचेर पावल्या की तांचे कार्यकर्ते हे लोकांचे भुरग्यांचो दुरुपयोग करून तांकां आनी खंय वयर पास ऑन करतात असो पसून गोंया हांगा लोक व्यक्त करता. हें आयकून म्हाका वीट आयिल्ली आहा आनी हाजेर उलोवप म्हाकाय सोबना पूण खरी खबर अशी जाल्या पूण उलोवचें पडटा. प्रेशरायज जाता सो कितें म्हणटा आमदाराक आपलो स्टँड क्लियर करपाक जाय. आमदार ना हातूंत इनवॉल्वमेंट ना. कित्याक हांगा सगळ्याक BJP A आनी BJP B आहा, दोन BJP आहा आनी BJP तांचे पावर बरो ना. तांचे प्रदेशाध्यक्षा कडेन पावर आहा आनी मुखेलमंत्र्या कडेनूय तांचे बरो वोट आहा. सो ताजे खातीर आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करूंक जाय, नाजाल्यार आमदाराचेरूय पेंट फ्लश लागतो लागप साहजीक आहा. आतां फातोर्डान जर अशें जालें आनी हांव म्हजो स्टँड सांगना जाल्यार कोणूय येवन फातोर्डान आमदार म्हणून आमी गाळी मारूंक शकता. सो आमी राजकारणांत आसतना आमी वी हॅव टू कम थिंक एंड आय थिंक दॅट इज द ड्युटी ऑफ एवरी रायट थिंकींग सिटीजन एज वेल एज लेजिस्लेटर.